ह्या हो MGPकूय मोगो पक्षाकूय ही एक शिटकावणी. मोगो पक्षांनी लोकांचे विरुद्ध वचून BJPक सपोर्ट केल्लो. त्या टायमार जर मोगो पक्ष BJP बरोबर वचनाशिल्लो काँग्रेस पक्ष स्थापन आसताशिल्लो. सो पयलीं BJPन शिवाच्या फाटीचेर बसून असेंब्लीक एंट्री केली आणि त्याच्या नंतर MGPक त्यांनी काबार केली. त्यांची लिडर्स वेले, त्यांचे वोट्स वेले. त्याच्या नंतर जेन्ना जेन्ना गरज आसा तेन्ना त्यांनी MGPक यूज केलो. आयज त्यांनी परत MGPक काबार केली आणि हेका पूर्ण जबाबदार MGPची लिडरशीप. बिकॉज दे हॅव गॉन अगेन्स्ट the will of the people. It's a lesson for the MGP. And same will be the fate of Goa Forward. It's again a warning to Goa Forward leaders. सांगलेले 2017 ते आता सारखे जावपाक लागले. I said no. It will be the same fate. It is not, Goa Forward cannot be exception to it. It's the same fate. Those who have gone and rescued BJP has destroyed them nationally also. BJP has been always like that. They have Chandrababu Naidu. Every state they have done this. Jammu Kashmir they have done that. So wherever they have gone, they have used the people, abused the people, and then destroyed them. So right now it's a fight. Let MGP fight with BJP. We will focus on our work with our constituencies. We will focus. So let them fight. So whatever is happening for good for the Congress party actually, because people's day and day people's anger is manipulating, is multiplying. श्रीपाद नाईक खंय धूमकेतू 5 वर्सांनी दिसता. श्रीपादाचे दिल्लीत कोत ना. श्रीपाद is like जे आमच्या पृथ्वीच्या भोवतणी ज्या ऑर्बिटांक कॉमेट्स असता पळय. सो मेजर कॉमेट्स असता की जाता 5 वर्सांनी येता ते अशे येवन आनी मागीर परत ताच जाता. धूमकेतू पृथ्वीच्या भोवतणी एक धूमकेतू येता जे मेजर आसा ते 5 वर्सांनी येतात आनी चक्कर नाच जातात. तसो श्रीपाद नायक तो एक गोंयचो धूमकेतू की 20 वर्सां खासदार जावन प्रायम मिनिस्टर ताका वळखना, प्रायम मिनिस्टर ताका अपॉयंटमेंट दिना. सो ह्या हेजेर कांयच येना. जो प्रायम मिनिस्टरा कडेन 1 वर्साक अपॉयंटमेंट घेवपाक शकना, तेजी एफिशियन्सी कितें लोकां भितर तेणेंच सांगल्या, स्वताच सांगल्या. आपल्याक कोण आयकना रे म्हणटो दिल्ली. सो जाका दिल्ली कोण आयकना ताका लोक परत दिल्ली कित्याक धाडटले. इतले मजगती सांखळेचो आदलो आमदार प्रताप गांवसाची काँग्रेसींत घर वापसी. आमचे मदीं बाब प्रताप गांवस आमचो पयलींचो आमदार. ज्या आमदारान आतांच्या मुख्यमंत्र्याक बाय इलेक्शनाक त्या मतदारसंघाक हरयल्लो आनी हरोवन तो आमदार जाल्लो. तो बाब प्रताप गांवस आयज घर वापसी करता. काँग्रेस पक्षांक रितसर परत प्रवेश करता. तेजे परत आमच्या पक्षांक स्वागत. आनी म्हाका दिसता की प्रताप गांवसाच्या रुपान आमकां सांखळेक आनी सांखळेचे सरावंडींग ताजे जे फॉलोवर आसा, सपोर्टर आसात, तेजो आमकां पक्ष वाडोवपाक घट करपाक खूब मदत जातली. थँक्यू. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.